गोंयकारांक श्री लयराई देवीच्यो जात्रेच्यो शुभेच्छा। वर्सान एकदा हे असो एक योग येता की सगळे लोक न्हू एक म्हयनोभर रावता आतुरतेन ह्या जात्रेची वाट पळोवन। लाखांनी लोक हांगर हे दर्शन घेवपाक येता आनी देवीची तशी कृपा आसा म्हणून लोक न्हू सगळे गोंयभरान न्हू सगळे कशी म्हणजे कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा शेजाऱ्यांतले लोक सगळे जात्रेची आतुरतेन वाट पळयता, जेणे करून हांगर येयल्या उपरांत न्हू एक मनशाक न्हू एक मन न्हू एक साफ जाता आनी ही जात्रा न्हू अशें एक धार्मीक मनशाक फाटल्या एक म्हयन्याभरान न्हू अशें शिवराक बी रावन न्हू एक मनशाच्या मनान न्हू एक वातावरण निर्मिती बरी करता, म्हणजे कितें द्वेश बीश कितें आसा तो निर्मूळ जाता आनी जात्रेक वचून तेंचो तो क्लेश सगळो बाजूक सरता। हांव धारगळच्यान येता, जवळ जवळ म्हाका वर्सां जालीं 30 50 वर्सां मेळून हांगासून गोंड्या बांदता। पयलीं पासून आज्या पणज्या पासून आमच्या हांगा गोंड्या घालता। आमी आतां चवथी पिढी आमची गोंड्या बांदता। पयलीं पासून पयलीं एक 4 आणे जोडी आसताली, आतां 30 रुपया जोडी अशें करून आमी गोंड्या बांदता। आनी लयराईचे नांवाचेर आमी धंदो पयलीं पासून करता, ते आजून मेरेन करीत येयता। कळ्ळें? आनी लोकांचो हे आसता रिस्पॉन्स लोकांचो पावरफूल आसा, हांगा लोकांचो रिस्पॉन्स पावरफूल मेळटा त्या बद्दल। नमस्कार, आयज आमी शिरगांवची जात्रा हांगासर उपस्थित आसात। आयज मोठ्या उत्सवान आमी 5 दीस व्रत केल्ले आहा आनी व्रत करून आमी आयज मयसून शिरगांवा जात्रेक येयल्ली आसा। आयज आतां चिरा आमच्या फाटल्यान आसा। आयज सगळे ही मोठो आनंद आनी उत्सवाचो दीस आहा। सगळ्यांक आयच्या ह्या शिरगांवच्या जात्रेच्यो भाविकांक शुभेच्छा दिता। धन्यवाद। माव येतालो पयलीं कोण येतालो? माव येतालो, अजूनही येतात। तुमी आतां कितली वर्सां जालीं? म्हाका आतां 12 वर्सां जालीं। कितें म्हणून करता तुमी? कोणे बेतान नांव कितें जें? मुन्ना। आयज देवी शिरगांव लयराईची जात्रा आयज आमी सगळे गोंयभर धोंड जे आसा पळय ते आयज 5 दिसाचो म्हणजे म्हयनोभर पाडव्याच्यान आमी उपास पाळटा आनी आयज 5 दीस आसा पळय ते ओल्या आंगार रावन आमी सगळे जे कितें आमचे पोटान जे कितें अन्न जे वयता पळय ते आमी ओल्या आंगार सगळे हे करून खाता। तेन्ना आयज हो देवीचो आयज शिवराकाचो 5वो दीस आनी आयज जात्रा। आयज हे होमखंड दिसता तितूनसून आयज आमी हे जातले अग्नी प्रवेश करतले। तेन्ना हे प्रवेश करतना पासून आमकां जे कितें देवीचे जे कितें हें पाळोवंक जाय ते आमकां भरपूर हितूनसून आमकां सामके कडक उपास धरून आमकां देवीचो सगळें हें जें कितें आसा पळय तें आमकां पाळून आमकां सगळें हे करता। आनी सगळे जे हे आतां 2 जाण म्हाजे एक चेडो आनी हो आमचो एक ने धोण आसा, तेन्ना तांकां इतली इच्छा आसता की बाबा केन्ना आमी शिवराक जेतले आनी एक देवीचो असो एक हें कसो आसता। तेन्ना आयज हे धोण आसा बरे भशेन आमचे सगळ्यांक धोणांक बरे भशेन आयुश्य आरोग्य दिवचें।